योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळोवया हायच्यो हेडलायन. गोंयांत कोविडान घेतले आनीक दोगांचे बळी. मरप्यांचो आंकडो पावलो 3075चेर. सांपडल्यो 130 नव्यो केशी. जाल्यार 281 जाणांक मेळ्ळी थाकाय. मांद्रे येता एंटरटेनमेंट विलेज. लोकांच्यो मेस्तुरात प्रतिक्रिया. पंचायत म्हणटा आमकां कितेंच कळोवंक ना. मात राजकीय पक्षांनी चलयला विरोध म्हणटात ग्रामसभेत मांडात विशय. गोंयांत कमी चड प्रमाणात पावसाची हजेरी, पूण फुडल्या काळात वाडूं येता पावसाचो नेट. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. भारतात फाटल्या 24 वरांत कोविड-19चे नव्यान 39,796 पेशंट मेळ्ळे. जाल्यार 42,352 जाणांक कोरोना मुक्त जाल्यात. आतां मेरेन भारतात कोविडाक लागून 4,02,00,000 बळी गेल्यात. जाल्यार निकतोच 723 जाणांनी निमणो श्वास घेतिल्ल्याची बातमी मेळ्ळ्या. भारतात आतां मेरेनचो कोविड केसलोड 4,82,071 जाला. 24 वरांत 3,279 केसींनी उणाव दिसून आयला. देशांतल्या पॉझिटिव्ह केसी मदल्यो एक्टिव्ह केसी 1.58% जाल्यात. सप्तकी पॉझिटिव्हिटीचो दर सध्याक 2.40% जाला. जाल्यार दिसपट्टे पॉझिटिव्ह केसींचो रेट आयज 2.61% जाला. फाटले सेगीत 28 दीस दिसपट्टे पॉझिटिव्हिटीचो रेट 5% परस कमी उरला. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान बांबोळेच्या गोमेकोत व्हॅक्सिनाचो दुसरो डोस घेतलो. गोमेकोचो डीन दोतोर शिवानंद बानेकारान कोविड-19 व्हॅक्सिनेशनाचेर उजवाड घातलो. पळयात. वॅक्सिन जी आसा ते कोरोनाचेर एक शेवटची लढाई जिखपा हाचेर एक शस्त्र आसा आनी ते आमी प्रत्येकान करूंक जाय. फेतेरिना वॅक्सिनेशन हांव बरो उलोवंक शकतलो पण हे खरोखरच आमच्या जिवाक धोकादायक आसा आनी ताका लागून प्रत्येकान दोनूय डोस हे खंयचीच कसलीच विचार न करता जरी कोणी अफवा घातले कोणी ते चुकीचे इन्फॉर्मेशनाकडे लक्ष न दिता दोन्ही डोस पूर्ण करप आणि त्याने आपलो जीव या कोरोनाच्या माध्यमातून राखून दवरप हे अति महत्त्वाचें आसा. म्हणून सगळ्यांक हात जोडून विनंती आसा की प्रत्येकान हे दोन्ही डोस घेवन आपले खंय जीवनाचे उद्देश ऑलमोस्ट कंप्लीट घेतिल्ले आसा लाखा वयर जाले 1.5 लाखा वयर जाले आणि एक डोस घेतिल्ले 8 लाखा वयर पावले. सो माझे भाऊ बरोबर एक सेम विनंती आहे लोकांक की तुम्ही वॅक्सिन घ्या. आमचो जो एक्सपिरियन्स आसा सेकंड वेव क्लिनिकल एक्सपिरियन्स जे लोकांनी वॅक्सिन घेतला तांकां लंग कॉम्प्लिकेशन जायना आनी आमकां तेच जाय. लंग कॉम्प्लिकेशन जावपाक नाका जाल्यारच आमी थर्ड वेव फ्लॅग करूंक शकतले. की काणकोणच्या लोकांनी उदकांतल्यान वचून वॅक्सिन घेतले एक मोठी गोष्ट आसा की स्वता भिजून हे करून ते कशें तरी ते सेंटरार पावन तांच्यांनी वॅक्सिन घेतले. हातूंत दिसून येता की ह्या लोकांक कितली हे आसा ताची जाणीव आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोंयांतली बार आनी रेस्टॉरंटां रातीं 9 मेरेन उक्ती उरतली. फकत भितर 50% परस चड गर्दी आसूंक फावना. दुकानांय चड वेळ म्हटल्यार सांजे 6 मेरेन उक्ती उरतली. पळयात सरकारी निर्बंध आनी सदळ जाल्ल्या नेमांची वळेरी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पेडणे तालुक्यांत आनीक एक वाद जल्म घेता. मांद्रा एंटरटेनमेंट विलेज येवपाचें आसा. ह्या प्रकल्पाक थळाव्यांनी नासलो तरी राजकीय पक्षांनी विरोध केला. ते म्हणटात की कितें करपाक सोदतात ते लोकांक आदी सांगात. मांद्रेचो सरपंच सांगता आमी त्या विशीं फकत आयकलां. प्रत्यक्षात थंय कितें जातलें खबर ना. पूण फकत पर्यटकांक खूश करपा खातीर गांवचे घट्टण करपी प्रकल्प अशें कळत जाल्यार मात वगी रावचे नात.
मांद्रेच्या जुनूस वाड्यावयले 5वे 4 दोंगुल्लेचेर 1,75,000 स्क्वेअर मिटरांचे सुवातेत 300 कोटींचो प्रकल्प येता. भाजपाच्या मंत्रिमंडळान तेका 5वो बावटो दाखयला. 19 डिसेंबराक ह्या एंटरटेनमेंट विलेजीच्या कामाची पायाभरणी जावपाची आसा. पूण राजकीय पक्षांनी सादुरतायेची भूमिका घेतल्या. पळयात आम आदमी पक्षाचे म्हणणे. झाला नोटिफिकेशन झाला नोटिफाईड झाला आणि त्या एंटरटेनमेंट झोनात कसले कसले एंटरटेनमेंटचे सोय आसतली ही आमकां खबर ना, परंतु ते गॅमलिंग झोन बी आसा हे आमी पेपरार वाचला. सो पेडणे तालुक्यान एका भागान एंटरटेनमेंट झोन ऑलरेडी नोटिफाय झाला आणि आता पेडणे तालुक्यान एंटरटेनमेंट विलेज येता मांद्रे मतदारसंघात. सो हो जो एकंदर कन्फ्युजन जाला, हो जो एकंदर मनात जी द्विधा मनस्थिती जाला ती क्लियर करची पडटली सरकाराक. ह्या प्रकल्पाची डिटेल माहिती दिवची, कारण ह्या प्रकल्पाच्या ह्या जाग्याचेर आमचे कला भवन किंवा आमचे तालुक्यातले कलाकार भाव जे असतात किंवा जे कलाकार प्रेमी असतात तांच्यांनी कला भवनाची मागणी केली. त्या मागणी संदर्भातही खंयच फुडें वाच्यता जाली ना किंवा फुडें खंयच प्रोसेस जालो ना. सो अशें आसतना आता डायरेक्टली एंटरटेनमेंट विलेज म्हणजे नेमके पर्यटनाच्या दृश्टीन हो जो गांव वसोंक सोदतात त्या संदर्भातली डिटेल माहिती आमकां सगळ्यांक गांवकाऱ्यांक इतर जे ग्रामस्थ आसात तांकां सगळ्यांक गांवांतले जे लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बॉडी आसा तांकां मेळप गरजेचें आसा. ताका लागून आमी आम आदमी पार्टीच्या वतीन सरकारा कडेन मागणी करता की ह्या प्रकल्पाची डिटेल माहिती पयलीं आमकां सगळ्यांक दिवची, गांवांनी येवन तांच्यांनी माहिती दिवची, तो प्रकल्पाचो फायदो आमकां कितें जाता तो सांगचो. पंचायत द्विधा मनस्थितीत आसा. मांद्रेचो सरपंच सुभाष आसोलकार म्हणटा हांगा नेमकें कितें येतलें तेंच खबर ना, पूण गांवांतल्या तरणाट्यांची जीण काबार करपी प्रकल्प आसत जाल्यार मात आमचो विरोध आसतलो. आयकात ताका. आमचे कडेन तिचो प्लान येवंक ना आनी कसला काय आसतला हें आमकां खबर ना. तो प्रोजेक्ट कसो आसतलो, तो पार्टी आसतली काय आसतला तसं काय ना. आता जे हे आता राजकीय लिडर कोण बोलतात की असो प्रोजेक्ट आसतलो तसो प्रोजेक्ट आसतलो, तर थोडे लोक काय म्हणतात की तो राजकीय स्टंट आसूं शकता, एकामेकाक ओडोवपाच्या खातीर हो उमेदवार तो उमेदवार अशेंय बोला शकता. आमकां प्रोजेक्ट नाका असो 100% ना, पण तितून आमी बेनिफीट भोगतलो. एक तर आमचे हैसर बेकार भुरगे आहात, पण बेकार भुरगे आहात म्हणून समजा तेजो सनबर्ना सारको तेजो उपयोग जातलो, सादारण कॅसिनो सारको जर उपयोग जातलो आणि तेतून मग आणखी परत सायडीचे वायट धंदे येतले, ते वायट धंद्या खातीर जर तो प्रोजेक्ट जातलो जाल्यार तो प्रोजेक्टाक आमी म्हणजे मी एकटो असो न्हू, म्हणजे आमचा मंडळ हरकत घेवंक शकता. हें जालें सरपंचाचें मत. पूण आदलो केंद्रीय कायदो मंत्री ॲडव्होकेट रमाकांत खलप विचारता आदी येवपाशिल्ल्या प्रकल्पांक विरोध केल्लो तांकां हो प्रकल्प आतां कोताक येता हय हो ताचो प्रश्न. आणि सोमतेच आयकात पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकारान कितें सांगलें तें. 300-400 कोटी खर्च करू शकणारी अशी व्यक्ती कोणीतरी हांकां गांठल्या आणि तांकां जमीन जाय न्ही. आज गोव्यान जमनी ना, तर थोडे भोव ज्यो जमनी ज्यो आसात त्यो तांच्या गळ्यान बांदपाचो हो कार्यक्रम आसा. हे स्वता जे करणारे आसा ते स्वताक गब्बर जातले आणि गांवाच्या माथी मात्र शेवटी अशा प्रकारची एक काहीतरी कायमस्वरुपी लांछन जेका आमी म्हणटात अशा स्वरुपाचे कार्य तेच्या माथ्यार मांडटले. कारण तुम्ही जेन्ना येदे मोठे जर कामे करूंक शकल्यात हे ग्रामसभे समोर हाडा न्ही. प्रथम तुम्ही जेव्हा ते आमच्या लक्ष्मीकांतान जेन्ना डेअरी घातली तेन्ना हय आमी डेअरी घालता, शेतकऱ्यांक फायदो सांगलें मग तुम्ही. तेच जागेन त्याच्या आधी आमी सायबर सिटी म्हणजे IT संदर्भात इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी संदर्भात कितें तरी घालतले हे लोकां समोर आमी दवरले. त्या चांगल्या उपक्रमांक तुम्ही विरोध केल्यात आणि तो बंद पडल्यात. त्या ठिकाणी IT रिसॉर्ट घालचो प्रयत्न केलो, ताका तुम्ही विरोध केल्यात, तो बंद पडल्यात तुम्ही. आणि आज ज्या भाजपान लक्ष्मीकांत आसा, ज्या भाजपान आजचे सोपटे आसा, लोकांका विश्वासान तुम्ही आता घेवच्यात ना. हर एक गोष्टीक विरोध असतात, पण जे बरें जाता ते गोंयाक जाय न्ही. तुम्ही लोकांक घेऊन बसून डिस्कस करतले त्याचेर काय डायरेक्ट गो ऑन विथ द प्रोजेक्ट घेऊनच फुडें वयतले. सर पण तुम्ही सांगितले फाटले की कितें लोकांक आमी कॉन्फिडन्सान घेतला, मागीर आमी ते घेतले अजून फॉलोअप खूब करपाचें आहा. कळ्ळें तुका, कोणी सांगता म्हणून कितें जावूं शकना. आमकां गोंयचें हें गोंयकारांक सांबाळून आमकां फुडें. अगर लोकांक नाका जाल्यार तुम्ही हे बंद करतले तुम्ही. आनी कोणें नाका म्हणला अजून. तेजी मिटिंगी जातल्यो न्ही, तेजेर तो सोबतेय कॉन्फिडन्सान घेतलो न्ही सगळ्या लोकांक, आमी घेतले सगळ्यांनी. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामोलकार. साल्वादोर दी मुंद
पंच वांगड्याच्या विरोधात सोमारा एक शेतकऱ्यान पर्वरी पुलिशीत कागाळ नोंदयल्या. पर्वरीच्या ह्या शेतकऱ्याक खंय ह्या पंच वांगड्या कडल्यान जिवाक धोको आसा. नरिंदर चतिमान पंच आग्नेल फेर्नांडिसाचेर हो आरोप केला. नरिंदर चैती म्हणटा ह्या पंचवांगड्यान आपलो तशेंच आपलो पॉवर टिलर ऑपरेटर रामू नायकाचो मानसीक छळ केला, तशेंच धमकी दिल्या. आमच्या दोगांचे पांय कुराडीन कापून उडयता अशी आग्नेल फर्नांडिसान धमकी दिल्ल्याची कागाळ 18 जूनाक केल्ल्याचें ताणें मिडियाक सांगलें. पुलिसांनी कागाळीची नोंद घेवची अशें तो मागता. बादेर रावता तो म्हाजो मिशीन चलयता एका पयशे बी दिले एडवान्स बी म्हाजी मिशीन बरे भशेन चलय म्हणून हो येयलो आनी बरे आमकां धमकी दिता. पयले हेका दिली रामू नायक हेजें नांव. रामू नायक हो आमचो आग्नेल फेर्नांडीस आग्नो म्हणटा तेका आग्नो फेर्नांडीस म्हणटा तेका. आनी हेका येवन पयलीं धमकी दिली की मिशीन तूं चलयतलो मारतलो म्हणून पयल्यान. तुका येवन म्हाका सांगूंक लागलो आमचें शेत सगळें खणपाचें उरलेलें. मागीर 4 दीस लागले आतां तें मिशीन बंद दवरून आतां स्टार्ट करपाक. हो धमकी दिता आतांय ताका धमकी दिली. रेस्पेद दिना मनशाक म्हाका आतां 73 years म्हाजे बायपास केलो हांवें बायपास कितें नाकासलेलें बायपास केला आनी पळय आनी हांवें कंप्लेन केल्ली आहा तेजी 18 तारखेक. म्हाका सांगता तुका तेजो भाव सांगता जाकू म्हणून तेजें नांव. तो म्हणटा तुजे तकलेर दांडो मारतलो म्हणटा. तो म्हाका सांगता कितें हे पुलीस बिलीस सगळे आपले मनीस म्हणून. आनी हो आतां खंयच्या गव्हर्मेंटान गेला तो हांव नकळो की हो म्हाका सांगता आतां धमकी दिता. आनी हेका सांगता तूं सांजे गांवान रावचो ना म्हणून पळ तूं म्हाज्या कामदाराक धाडटा म्हणटा. कोयत्यान तुका कातरतलो. हे की खंयचे नाय घेवन येयले. तुमी पयलें सारकें ना. तुमी हेवटेंतले तेवटेन नासता आनी आमकां त्रास करूंक येयले. आमचे म्हाजो आजी पासून शेत करताली. हांव तेन्ना ल्हान आसलो शेत पळोवपाक. मागीर ती शेत पेणी बांदताली, पिड्यार पासून भात काडटाली. आमी पळयताले पयलींच्यान. ते आमी शिकत शिकत लास्टाक ऑटोमॅटीक आमी घरी येयले. तर आमी भाटकार शेत करतालो न्हू. तो भाटकार आमी आसना आमी शेत तुमी करात, मागीर तुमी शेत करून खायात. आमचे आनी कोण ना, तुमीच करून खायात. सद्या तो पर्यंत आमकां पिकता पळय त्या वरती आमकां भात तुमी दियात कळ्ळें. मागीर करून आमी दीस कित्याक फुडल्या आशेन फुडें आमकां मेळटलें म्हणून तो करीत करून गेले. इतकी वर्सां केली म्हणजे 50 वर्सां जावन गेली शेतकरी. अचानक हो आतां आगमूक पंच जालो आनी तेणें आमकां जप करून शेताक करूं नाका म्हणून लागलो. तो शेत करूंक मेळचें ना म्हणून लागलो. आपणाक पावर हाडूंक लागलो. म्हणजे आपूण तुका खोत तूं कितेंय करूंक लागलो. तुका शेत करून दिवं म्हणून धमकी दिवंक लागलो. धमकी दिवन आमकां सांगूंक आमची बायल दी रडोवंक लागली. फाल्यां वायट बरें जालें कितें जालें लागली म्हणून सांगलें. आमी पोलीस कंप्लेन कोण केल्ली आसा तेजेर. पूण तो तेचेर काय कोणी एक्शन घेतली ना, कांय ना. कशें आसता न्हू वजन केलें न्हू ते तागडी येता वजनाचेर. पेपराचेर फोन कितें वजन ठेवचें पडटा पूण तो पेपर उडोवन येता. तसलेच खोटी जाल्ले आसा ह्यो. आमकां खूब त्रास तेणी केले. आमचे पोट काडले. म्हणजे ल्हान भुरगीं आसात चेडो शिकता ते आमी सारके म्हणजे पळय एक म्हण आसा गरिबांचो कैवारी न्हू तो सतत ताका एक वरदान आसता. छत्रपती राजा आमचो हे गेलो पूण तो गरिबाचो हे आसलो. तेणी गरिबांक केन्ना कोणी त्रास करूंक ना म्हणून. पूण हेणी गरिबांक आनीक गरीब केले. गरिबांक गरीब सगळे केले. म्हणजे सांगपाक इतकें तुजें तो कोणाक वयर सरोंक दिना. कित्याक म्हणून तुका म्हणपाक लागलो शेतकरी कांयच तेजे म्हाजे लिस्ट कांयच नसलें. अचानक तो आपणाक पावर हाडूंक लागलो. कळ्ळें. आपूण लक्षात करून दिना म्हणून लागलो. आनी पूण तो भाडकार येतो न्हू आपणाक पावर हाडूंक लागलो आनी धमकी दिवंक लागलो. शेतान गेलो तुका मारतलो हें करतलो तें करतलो. म्हणजे बायल मागीर ती भियेली न्हू. फाल्यां जर कितें जालें आपलो मनीस आमकां ना मेळचो. हांव फाटीं सरलो. सो आतां तुमी थंय शेत करना ना. शेत करना म्हणजे थंय धमकी तूं जोशी तुका मारतलो हांगा न्हू अशें सांगलें. परवरीच्यान गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बाळी राष्ट्रीय महामार्गार एके मिनी पिकअपीक अपघात जालो. ताबो सुटिल्ल्यान ती 4 दुकानांनी घुसली. ह्या अपघातात 2 जाण जखमी जाले. पिकअपीचो स्टेरिंग रोड मोडिल्ल्यान एक्सिडंट जालो. कुंकळी पुलीस ते विशीं तपास करतात. आज आमी पळयतात आमचे फाटल्यान जी हायवे आसा ह्या हायवेचेर आज एक्सिडेंट जालो.
एक कारवार साकून जी गाडी येताली ती गाडयेचो स्टेअरिंग रॉड आसा तो तुटलो आणि ही गाडी जी आसा बाळ्ळीच्या रस्त्याचेर जी दुकानां आसात त्या दुकानां गेली आणि एक तर एक तितून 2 जाण इंजर्ड जाले तांकां बाळ्ळी हॉस्पिटलांत एडमीट केले कडेन आसात। आमी सदांच लोक मागतात की जी हायवे आसा ही हायवे रुंद जावची आनीक बरे भशेन लोकांक ट्रॅफिक बरी करून वचची पूण आजुनूय हेचेर खंयच सरकारान लक्ष दिलें ना ह्या PWDन कित्याक हांगा डेली एक्सिडेंट जातात आनीक आमकां हांगा एक्सिडेंट जातकीर खूब त्रास जातात म्हणूनच लोक मागतात की हायवेचेर बेगीच्या बेगीन रुंद जावची आणि दुसरें जे स्पीड ब्रेकर हांगा आसले ते गेली 2 वर्सां जाले हे काडले कडेन आसात तेय बेगीन घालचे नाल्यार अशें एक्सिडेंट जायत रावताले। आज एक्सिडेंट जाला आज त्या दुकानाची मोडतोड जाली दुकान जाले गाडयेची जाले म्हणटा अशें करून जायतीचे एक्सिडेंट आसात ते हांगा जातात म्हणून सगळे लोक मागतात की जी हायवे आसा ही बेगीन बंद जावची म्हणून हो जो आज इन्सिडेंट हो बाळ्ळी जंक्शना कडेन जाले कडेन आसा। तुमकां कितें दिसता हो एक्सिडंट आयज हांगा कसो घडलो? बरें म्हणल्यार हो NH-70 बोळ्या टू मडगांव टू पणजी वचपाचो हो रोड इतको बारीक आसा बारीक आसले कारणान हांगा खूब गर्दी जाता हो बाजारांत इतकी खरें म्हणल्यार सरकारान हांगा लक्ष दिवपाची गरज आसलेली दोनूय वटच्यान स्पीड ब्रेकर घालपाचे पंचायत तर हांगा लागींच आसा स्पीड ब्रेकर घातली जाल्यार म्हाका दिसता अशी एक्सिडेंट जावपाचे खूब कमी जातले अशें दिसता म्हाका। सो सरकारा कडेन मागणी आसा जाता तितली बेगीन हांगा दोनूय सायडीच्यान स्पीड ब्रेकर घालचे। आनी गांवची लोकांची बीन मागणी आसली की हांगा खूब गाडी फास्ट वता सो कंट्रोल करपा खातीर हांगा स्पीड ब्रेकर जावपा जाय। पयलीं हांगा 5 वर्सां पयलीं दोनूय सायडीच्यान स्पीड ब्रेकर आसलेले ते काडपाचें कारणूय बी आमकां म्हणल्यार मेन म्हणल्यार खबर ना सगळ्याच्या गांवच्या लोकांची मनां आसा अजुनूय दोनूय सायडीच्यान स्पीड ब्रेकर घालपाचे। गोवा 360 खातीर बाळ्ळी साकून रमेश नायक रावत। दक्षिण पश्चिम मान्सून तसो सामान्यच आसतलो कांय सुवातांनी कमी चड प्रमाणात पावस झडलो मात कांय दिसा उपरांत पावस नेट धरपाची शक्यताय आसा। गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो। त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात। कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय दवरया सोशल डिस्टन्स वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांची। मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 देव बरें करूं।